राणा खात्याच्या फ्लाइंग स्क्वॉडान बिरेस्तारा बेबे मारतना 4 जाणांक धरले. 4 जाणांक अटक केल्या. साव जुदेदी आरियल वाठारांत सेबी फर्नांडीस, आलेक्स गोम्स आनी सुकूर डिकॉस्ताक 7 बेब्या सयत धरले. कोलवेच्या एरल फर्नांडीसाक 29 बेब्या सयत धरलो. रानवटी जीव संरक्षण कायद्याखाला अटक करून दर एकल्याक 25,000 दंड फरमायला. बेब्यांक मारतल्याच्या आड हे फावट राणा खात्यान खासा करून साश्टीन खासा मोहीम सुरू केल्या. Yesterday during patrolling by our wildlife rescue squad and the range officer Margaon, we arrested 3 people. One is Mr. Errol Fernandez from Kolwa. He was arrested with 29 frogs. Then second Alexo Juan Gomes of Saint Zoe de Ariel was arrested with 4 frogs. Then Mr. Sebi Fernandez, Alexio Pereira and Socorro de Costa. They were arrested together at San Zoe de Ariel, but they are residents of Benalim. They were arrested with 3 frogs. So we will take action as per Wildlife Protection Act, Section 51. Okay. Fine, the maximum fine we will impose them on them. Each one of them will be at least 25,000. That's what the law says. Yeah, I would like to appeal to the public to not to catch frogs. We will be very strict this time because the frogs are getting extinct. So we are not going to spare anybody. मडगांव नगरपालिकेन फुटपाथा वेल्या अतिक्रमणा आड कारवाय नेटान धरल्या. फुटपाथ मेकळे करपाच्या कामात आडमेळी हाडली म्हणून पालिकेन शुक्रारा बाबू क्लॉथ ह्या पसरकाराचेर पुलिशेंत कागाळ घाली. पालिकेन शुक्रारा फुटपाथार मांडून दवरिल्ल्यो कापोती आनी हेर सामान मेळून सुमार 30,000 सामान उखल्लें. कोणाकूच भियेनासतना नासतना पालिकेची ही कारवाय आनीक खर करची असो आदेश मुख्याधिकाऱ्यान कर्मचाऱ्यांक दिला. एक इन्सिडंट मातसो एक बायलेन येवन सांगलो तेन्ना हांवें ताका फोन करून सांगलें की स्टार्ट युअर दीस कॉन्फिस्केशन आनी तांकां थंय धाडलें तेन्ना ताणें लेबर्स धाडले आनी थंय लेबरांक ते शॉपकिपर्स ते सगळे दुखळपाक लागले. म्हजे कडेन व्हिडियो फुटेज आसा ताजी. आय थिंक आय हॅव सीन ऑन वॉट एवर व्हिडियो फुटेज आय हॅव इट वॉज बाबू क्लॉथ हावस. ही वॉज पुशिंग दॅम. I don't know his son or owner of this. He was pushing them out, driving them out. Then हांव गेलें आनी हांवें मागीर पुलिसांक सांगलें ताका पुलीस प्रोटेक्शन दी आनी धरून हाड म्हणून सगळें कॉन्फिस्केट करून हाड म्हणून. आनी आय हॅव फायल्ड ऑल्सो रिटर्न कंप्लेंट फॉर दॅट. 30,000 आसा ती वर्थ 30,000. आय वील सी दॅट. पळयता हांव ताजें कितें आसा तें आनी स्ट्रिक्ट हें करता. जर परत जाता जाल्यार आमकांच त्रास आनी ते जर एरोगंटली आमच्या स्टाफा कडेन जर अशें वागता जाल्यार आमी तांकां लूज रावन आनी हयगय करून चलचें ना. आय वील बी व्हेरी स्ट्रिक्ट वीथ देम. हांव खरेंच स्ट्रिक्ट रावतलें. ऑक्शन ती दुसरी प्रोसेस पूण ताज्या पयलीं हांव पळयतलें की आनी कितें सगळें एकदम ऑक्शन करचें पडटलें. पीस मील करपाक मेळचें ना आनी आय वील कंटिन्यू दीस ड्रायव टील मनसून एंड अशें मंथ एंड अशें पर्यंत करत रावतलें. डेली धाडटलें. देडी कोण दवरता तांचें काडटलें हांव. आतां एकट्याक सुद्दां दवरपाक दिवचें ना हांव थंय. दे आर अवर म्युनिसिपल वर्कर्स एंड दे शूड नॉट बी टच्ड बाय एनीबडी एंड म्हाका प्रोटेक्ट करपा जाय म्हज्या स्टाफाक. कित्याक ऑबस्ट्राक्टींग गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स वायल ऑन ड्युटी म्हणून ताजेर आमकां सेक्शन घालून दिवंक मेळटा. गोल्डन गोवा कोंकणी फिल्म फेस्टिवलाचे बिरेस्तारा सांजे उक्तावण जालें. निर्मोण ह्या फामाद कोंकणी फिल्मान महोत्सव सुरू जालो. कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघ दोगूय सुवाळ्याक पावले नात. जितली पळय इंटरनॅशनल फेस्टिवलां आख्ख्या संवसाराक पळय जातात तेंच्या प्रत्येक गांवांची 10 ते 15 पिक्चरां आसतात फेस्टिवलाक. तेन्ना मागता गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या की येताच्या वर्सा तरी फेस्टिवलाक निमाणे ती कम से कम म्हणटा ते 10 फिल्मांक तरी आमकां पयशे दिवचे आनी तेतूंतली सिलेक्ट जाली जाल्यार 5 ते 6 तरी पिक्चरां ती सिलेक्ट जातली म्हणून हांव समजता. Hi, this is William Xavier. I wish everyone the happy Goa Statehood Day, and on the eve of that is Indian centenary celebration, we are organizing that is Golden Goa, that is Konkani Film Festival. It will be the 4 days from 30th to that is 2nd June. Today we are screening that is film Nirman. Tomorrow Bhurantlo Munish, and 1st of June we are screening that Amchi Nasib. And the last day, that is 2nd June, we are organizing that is Amchi Nasib. I wish everybody to come and watch this movie and to understand that is before that is 30 years back how the movie were made, how best way that is these movies are made without compromising any that is technical aspects.
इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.